तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव पोलीस इन्स्पेक्टर विद्यानंद पवार तुमच्या फुड्यान खूब इम्पॉर्टंट गोश्टी उलोवपाक आयिल्लो आसा आनी ती गोश्ट जावन आसा सद्या हॅक जात आसलेले मोबायल किंवा खुबशे जाणांचे मोबायल हॅकींग. आमी खूब फावटी पळयता की आमी जेन्ना इंटरनेट वापरता तेन्ना खुबशे फावटी आमी अननोन लिंक क्लिक करता किंवा आमकां खबर नासलेल्या वेबसायटीचे आमचे डिटेल्स शेअर करता किंवा आमकां खबर नासलेले ॲप्स आमी मोबायलान घालून घेता. तर ह्या सगळ्या गोश्टी पासून आमचो मोबायल हॅक जावंक शकता. तशेंच आमी खूब फावटी अननोनच्या अनवळख मनशाक OTP किंवा कोड शेअर करता, तेतूनय बी आमचो मोबायल हॅक जावंक शकता. आतां जर कोणाचो मोबायल हॅक जालो तर तितून कितें जावंक शकता? फर्स्ट गोश्ट म्हळ्यार तो हॅकर तुमचे सगळे फोटोज तुमचे व्हिडिओज घेवन ते मॉर्फ करूंक शकता आनी सोशल मिडियाचेर घालून तुमची बदनामी करूंक शकता. तशेंच त्या मॉर्फ फोटो खातीर तुमच्या कडेन पयशांचो डिमांड करूंक शकता आनी तुमकां त्रास करूंक शकता. तशेंच तेका जर तुमचे फायनान्शियल स्टेटस कळ्ळे, फायनान्शियल डिटेल्स तेका मेळ्ळे, जर तुमचे पयशे तो ट्रान्सफर करून तुमकां फायनान्शियल लॉसूय करूंक शकता. तेन्ना लक्षात दवरात, कसलेच अनव्हेरीफाईड लिंक क्लिक करनाकात, कसलेच खबर नसलेले ॲप तुमच्या मोबायलान घालून घेवं नाकात. तशेंच तुमकां जर कोणी OTP मागलो किंवा कोड मागलो तर तो शेअर करनाकात आनी तुमच्या मोबायलान 2 स्टेप ऑथेंटिकेशनचे फॅक्टर जी सेटिंग आसा ती एक्टिवेट करून दवरा. तुम्ही जितके सावध रावतले तितकेच तुम्ही सोशल मिडियाचेर आनी तुमच्या मोबायल हॅकिंग पासून स्वताक वाचोवंक शकतले. तेन्ना तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं.